ममता खूब तेंपान चंद्रिका वनयेगेर पावलें म्हणचे परस मुद्दामूच गेल्लें. ताका सदांच दिसतालें चंद्रिका वयनीगेर वचचें, पूण कामाच्या आनी अन्य अडचणी मुखार वचप फाटीं उरतालें. केन्नाय मेकळो वेळ मेळटालो तेन्ना यादीचो करण उक्तो जातालो. ममताच्या घराब्याचें आनी चंद्रिका वनयेचें नातें सामकें घरचेंच नातें कशें जाल्लें. ममताचो बापूय कंपनीच्या सर्विसेक लागतकच तांचो घराबो शारांतल्या गांवच्या मळार पावलो. मळार ममताच्या आज्यान तांकां एक ल्हानशेंच घर पळोवन दिल्लें. सगळ्यांक शार सोडटना वायट दिसलें, पूण उपाय नासलो. नवो गांव, नवीं मनशां, शारांतल्यान अचकीत गांवगिऱ्या वाठारांत पावल दवरिल्लें. बापूय सकाळीं 7 वरांचेर भायर सरून कंपनीच्या कामाक वतालो, तो सांजवेळचो 6 वरांचेर घरा परततालो. सगळें वातावरण वेगळेंच आनी नवें. सगळ्यांक चुकिल्ले वरी जातालें. ममता आनी भावणाचो इश्ट परिवार शारांत उरिल्लो आनी गांवांत नवे इश्ट मेळसर वेळ आशिल्लो. नवें इश्कॉल सुरू जावपाक कळाव आशिल्लो, कारण सगळी मांडावळ सारकी जावची म्हणून बाबान मे म्हयन्यांतच बिराड गांवांतल्या मळार हाडिल्लें. अशा वेळार खऱ्या अर्थान आदार करपाक मुखार आयली ती चंद्रिका वनी आनी तिचो घरकार बापू. प्रसन्न मुखामळां, हासऱ्या मुखामळावेल्यान नदर हुंवाळून उडोवची अशी व्यक्तिमत्वां, गोरीपान, जिवाक धादोसकाय लाबिल्लो आंगलोट आनी म्होवाळ उतरां, दोगांय एकामेकाक पुरक अशीं. ममताचो घराबो मळार पाविल्लो ताच्या दुसऱ्याच दिसा सकाळी फुडेंच चंद्रिका वनी ममतागेर आयिल्ली आनी ताच्या आईक म्हणूंक लागली, पळय, आमी घरांत दोगीच रावतात. आमचे पूत परदेशांत आसात. धुवो लग्न जावन गेल्यो. तुमकां कसली अडचण आयली जाल्यार आमगेर येवपाक फाटीं फुडें जावं नाका. चंद्रिका वनयेन ममताच्या आवय कडेन सगळी वासपूस केली आनी तिका कळून आयलें बापूय एकटोच जोडकार, पूण खावपी तोंडां चड आनी त्या शिवाय सगळींच शिक्षणाची भुरगीं. ती कितें समजुपाचें तें समजली. तिसऱ्या दिसा सकाळीं फुडें तिची वावराडी एक खटलो भरून आंबे आनी वेंगात एक पणसूल घेवन आयली आनी चंद्रिका वनयेन धाडलां म्हणून सांगून घरांत दवरून गेली. जाणी बाजारांत विकते हाडिल्ले 5 आनी 10 वयर आंबे पळोवंक नासले, ते खटलो भर पिके हळडुवेच आंबे पळोवन ममताची भावना खुशाल बरीच जाली. आंबे पणसान सुरवात जाले उपरांत चंद्रिका वयनीगेर जें भाटांतल्यान वा पोरसांतल्यान घरांत येतालें तांतलें ममतागेर पावतालेंच. ममताच्या आवयक तें बरें दिसनासलें. एक दीस तिणें ममताच्या आवयन तिका तशें म्हणलें, पळय, म्हजे पूत आनी नातरां परदेशांत आसात. पयलीं दिसलें परदेशांत आसप म्हणल्यार व्हडविकाय, पूण जेन्ना एका फाटोफाट सगळेच पूत परदेशांत गेले तेन्ना पूत पयसावपाचें दुख्ख कळ्ळें. म्हज्या घरांत भल्लां, हांव तातूंतले थोडे तुज्या भुरग्यांक दितां तें म्हाका समाधान मेळचें म्हणून. तुजीं भुरगीं धादोस जाल्लीं पळोवन म्हाका जें समाधान मेळटा तातूंतच हांव खूब सूख मानतां. म्हज्या पोरसांतलीं फळां, भाटांतली पिकावळ तुज्या भुरग्यांच्या तोंडांत वता ताका तूं केन्नाच न्हयकारूं नाका. आनी एक तुका मनांतली गजाल सांगतां, तुज्या पुतांक परदेशांत केन्नाच धाडूं नाका. वतना रोकडेच येतले म्हणून सांगून वतात, पूण याद धर, परदेशांतल्या सुखाक ते इतले चटावतात की तांकां आवय बापूय मात लेगीत याद उरनात. चंद्रिका वनी भावनाविवश जावन उलयताली, दोळे दुखांनी भरिल्ले. ममताची आवय बी चंद्रिका वनीच्या उतरांनी भारावली. चंद्रिका वनी, रडूं नाका. आज ना फाल्यां येतले तुजे पूत नातरां तुजे सरी. फट हें सगळें फट. अशींच आमी वाट पळयल्ली आनी पळयत आसात. जाणा मगे, ममताच्या आवय, आमकां पयशांनी न्हाणयतात पूत, पूण तांचे मायेक आमी आशेतात. नातरांक वेंगाक घेवपाक हे हात शिंवशिंवतात. तुमची अपुरबायेची भुरगीं आनी तुमी जेन्ना हांगार आमच्या शेजरा रावपाक आयलीं तेन्नाच आमी थारायलें, असो धादोशी घराब्याचो आमकां जो सांगात मेळ्ळा तो आमी वगडावचो न्हय. सकाळीं फुडें घरकाराक जेवणाचो डबो, भुरग्यांचें च्या पाणी
आनी भुरग्यांचे बापायचें आवयचें मनमेकळी उलोवणी, एकामेकाक मदत करपाची तरा पळोवन मन सामकें धादोशी जालें. सूख म्हणटात तें आमकां तुमच्या मदीं दिसलें. तुमचे ल्हानशा बिराडांतलें विश्व आमी पळयलें आनी आसा तातूंतच सूख मानपाची वृत्ती पळयली आनी चिंतलें, तुमचें सूख तें आमचें. तुका म्हजें पयशांचें मोठेपण सांगना. पयशांनी सगळें सूख लाभता अशें म्हजे भुरगे चिंततात जावये, म्हणून आमकां पयशांचे राशीर बसयतात. पूण तुका सांगता, तुका तुज्या सुखी घराब्याचें मोठेपण लाभलां तें तुका सासणाचें लाबूं. म्हजे कडेन कितें ना, सगळें आसा, पूण आमकां समाधान ना. जें तुजे कडेन भरभरून आसा आनी आमी दोगांय मागतात की तें तुमकां सदांच लाबूं आनी तुमचो सांगातय आमकां लाबूं. ममताची पिराय ल्हान आशिल्ल्यान ताका चंद्रिका वनी कितें उलयताली ताचो कांयच अदमास लागनासलो. पूण जशें जशें तें पिरायेन वाडूं लागलें तेन्ना चंद्रिका वनयेची तळमळ, माया, मोग जाणवू लागलो. ममता आनी ताच्या भावनाचेर तिणें भरभरून मोग केलो. तिचें घर तें तांकां आपलेंच घर कशें दिसतालें. जेन्ना परिक्षा लागीं पावताल्यो तेन्ना चंद्रिका वनीगेर अभ्यासा खातीर सगळीं जाणां आलटून पालटून वतालीं. रात रात जागरणां करतालीं, कारण तिचें घर ऐस पयस आशिल्लें. कितल्योश्योच कुडी वेगळे कुडींत बसून अभ्यास करून परिक्षेची तयारी करतालीं. अशे तरेन तांच्या घराब्याच्या सांगातान खूब वर्सां सारतकच ममताची भावना शिक्षण, लग्न ह्या कारणां लागून पयस पावली. एकटो बिराड सोडून नवे राबित्यांत रावूंक लागलो. कुडीन पयस गेल्लो पूण मनान पयस पावूं नाशिल्लो. चंद्रिका वनी आनी बापून पयस पावूं नासलो. चंद्रिका वनी आनी बापून सगळ्या भुरग्यांच्या मनांत घर केल्लें. जण एकटो आपल्याक फावता तसो तांची खबर घेतालो, कारण त्या जोडप्यान सगळ्यांक भरभरून माया दिल्ली, जी माया आयच्या जमान्यांत विरळ. जशे जशे दीस गेले तशे तशे जण एकटो आपल्या वेव्हारांत घुस्पून उरिल्ल्यान पयलीं सारकें चंद्रिका वनीगेर वचप जायनासलें. मनांत खूब दिसतालें, कारण चंद्रिका वनयेन केल्ली माया सगळीं जाणां काळजांत रिगून आसली. मदीं ममताचेंय लग्न जालें, भुरगीं जालीं आनी पयलीं वरी चंद्रिका वनयेक वचप जायना जालें. याद खूब येताली, पूण वचप कमी जायत गेल्लें. त्या दिसा ममताच्या मनांतच आयलें, चंद्रिका वनयेक मेळून येतलेंच म्हळ्यार येतलें. घरकाराक सांगाताक घेवन ते मळार पावलें. केन्ना काय बापूक आनी चंद्रिका वनीक मेळनशें ताका जाल्लें. पळय जाल्यार कितें, घराक सामकी अवकळा आयल्या. जें घर सदांच घासून पुसून चकचकीत आसतालें त्या घराचेर नदर घालूंक जायना अशी ताची अवस्था जाल्ली. दारांत आंब्या पणसाच्या पानांचो थर मांडून घराची सोपणां लेगीत दिसनासलीं. घर पळोवन ममताच्या काळजांत चरचर जालें. घरकार ममताक पळयतच उरलो. ताका दिसलें ममता सामकें सैरभैर जालां. ममतान धीर केलो आनी अळंग दार धुकल्लें. दाराक खिळी नासली, अशेंच आड केल्लें. ममताक भितर पळयतनाच धस्स जालें. एका खाटीर चंद्रिका वनी आनी दुसऱ्या खाटीर बापू, अस्थिपंजर स्थितींत, दोळे निर्जीव, हातापांयाच्यो दोकल्यो. ममताच्यान तांची ती अवतिकाय सामकी पळोवन नजो जावन ताका हुंदको आयलो आनी ताज्यान कशेंच रावूं नजो जालें. ताणें वनी म्हणून तिका वेंग मारली. इतल्यान भायल्यान एक कुळवाडी बायल भितर सरली. तिणें सांगलें की तीच तांची सगळी वेवस्था पळयता, घरांत सान्नां मारून कोयर निवळ करता आनी तांचें जेवण खाण पळयता. 3 वर्सां जालीं तांची भलायकी इल्ली इल्ली पिड्ड्यार जायत वता. दर सप्तकांत तांच्यो धुवो आलटून पालटून येवन वासपूस घेतात आनी तिका पगारूय दितात. त्या कुळवाडे बायलेन सांगलें की तिणें तिजे पुताक पळोवंकूच ना. जे बायलेन केन्ना परक्याच्या हातांतलें उदक लेगीत घेवंक नासलें त्या बायलेची, चंद्रिका वनीची स्थिती पळोवन ममताक हुडक्यांनी रडूंक येवंक लागलें. ज्या भुरग्याक जल्म दिलो, ल्हानाची व्हड करतना तरेकवार खस्त खाल्यो, निमणे पदरांत कितें, होच विचार मनांत येवन ममताचेर माया केल्ले चंद्रिका वनीचे हात ममता सासपीत उरलें.